जेजू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आणि मरणाच्या पुण्या बसत बोक्सी म्हजी समेस पातकां म्हज्या पातकेची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुझे करपा आयच्या दिसा पातकां नाय पडोन जावच्या तुजे उपदेश सांबाळूं म्हजे कायदे पाळूं म्हज्या पातकेची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बोक्सी भवार्थाचें विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय तेग जण बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो म्हूण हांव सत मानतां. ही सतां आनी कातोलीक पवित्र सभा शिकयतात ती सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्याय. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बावडटां जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान सरेस्पर देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पातकाचे बोगसाणें आनी हे जिणये उपरांत ससणेक सूख जोडटलें म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें भासयलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान सरेस्पर देवा सर वस्तू प्रास हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे बसत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकाची हांव दूख धरतां आनी तें कांटाळटां. कित्याक तांचे अरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बरया आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समाय सुकयताली म्हूण तिर्णेचे उपकारतां. आमेन. मरये समर्पण म्हज्या राणये म्हज्या माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें थंय दाखोवच्या आयचे दीस हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगळी माये हांव तुजेंच जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजेच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. सुमयाच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान बरे गुप्पे मरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सदैव पोट तुज्या खुशीचें जेजू. आबळे सुमेचे साकन नमान बरे गुप्पे मरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सदैव पोट तुज्या खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो. नमान बरे गुप्पे मरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सदैव पोट तुज्या खुशीचें जेजू. भगवंती देवाच्या माये आमा पासून विनाती कर. प्रार्थुया येसुमिया बडव्यान बरी खबर हाडिल्ल्या वरवीं तुज्या बुतां क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी खुसा वरवीं जिवानपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागतां. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या अडव्या म्हज्या रखण्या सर्गेच्या दायेन म्हाका दिला तुज्या देबे म्हजी मोतूच वडाय म्हाका राख संभाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनंद प्रकाश तांचेर फांगून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सतमंतां देवा सर पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सुमया जो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभवलो अहंकार मरयेत हांव जल्मलो. पोंस पिले तकाल ताणें कस असले ताका कुसा जडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केपलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तेच दिसा मेल्ल्यांतलो पुना जिवन जालो. सर्गा चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला. थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पातकेचे बोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत. आमेन.
आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपे मिळलेले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. नमान बरे कृपे मिळलेले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. नमान बरे कृपे मिळलेले सुमी तुझे सांगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आतां सदां सर्वदा आमेन. संतोष असो मिस्ते पयलो मिस्ते मरियो बुडवो बरी खबर हाडटा. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडलें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुजे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुजे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मेरे कृपे मिळले सुमी तुझे सांगता श्रामी तर तूं सुदेवन स्तेवी पाव तुजे कुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाचे माये आमा पपियां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या दस दिन दस तान सदां सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची बदकां आमकां बक्षीम कोणाच्या उज्यांतल्यान आमकां निवास सुमे सत्म्यान सटकान तुज्या काकुळचे आदी गरजल्यान सरगार बनपावय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशीतां तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाची माय मावप्यां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाची माय मावप्यां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाची माय मावप्यां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू. भगेन मरे देवाची माय मावप्यां खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू.
Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Naman break pen bulele, Sumiduje Sangata, Sram to Tunsudem, and Sadi Porto Jagushi changes to Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Naman break pen bulele, Sumiduje Sangata, Sram to Tunsudem, and Sadi Porto Jagushi changes to Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Naman break pen bulele, Sumiduje Sangata, Sram to Tunsudem, and Sadi Porto Jagushi changes to Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Naman break pen bulele, Sumiduje Sangata, Sram to Tunsudem, and Sadi Porto Jagushi changes to Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Naman break pen bulele, Sumiduje Sangata, Sram to Tunsudem, and Sadi Porto Jagushi changes to Baghen Maria Devachme, Amopia Kati, Vinatikaratan, Chamarna Chavaramen. Mahima Bapak, Aniputra, Anipavitratmya, Dasadi Tasadan Satan Sarvatame. Imaja Jesu, Amchi Patkam Kabakshi, Amkana Chaujan Ledom Kanima, Same Satmya Sarkan Tujaka Puji Adi Gazal Slan Sarkarun Pavai. तिसरं मिस्ते बेतलेहमान जल्मता आमच्या उपासर्गींच्या तुझे नाव पविसां तुझे राजम काय येऊन तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपतो ग्रास आजम कादी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता जशी आमची पातकां गोस आणि आमकां धाडल्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. नमान मरे कृपे मल्ले समी तुझे संगता श्रामित तुझ देवन स्तेमी पौ तुझ्या गुशीचे इंजिस भगेन मरे देवाचे माये आम्हा पपियांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर आमेन. महिमा बाप्पा कानी पुत्रा आणि पवित्रात्म्या दसा दिन दसतां सदां सर्वदा आमेन. ये मजा जेसू आमची पत्काम कामुशीम कणच्या उज्यांतले तूं आमकां निवार समे सत्म्यान सडकन तुझ्या काकुचे आदी गजलां सरदार पवय. सौतो मिस्ते मरी माय बाळक जेजू तेंपलान बटयता पासर्गींच्या तुजें नांव पविसांव तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशी आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान बरे पेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेय भितर तूं सदैव आनी सदैव पड तुज्या खुशीचें जेजू.
बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले समी तुजे संगता श्रेम तो तूं सुदैव आनी सुदैव पडतो जे कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाची माय आमोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या तसा आदी तसा आतां सदां सर्वदा आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां मुशी आमकां उज्यांतले तूं आमकां निवा समे सत्म्यान सडकान तुज्या काकुलचे अदीक दुसल्यान सरकार पवय. पांचवो सुकलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. आमच्या उपास सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां घोस आनी आमकां धाडल्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. नमान मरे कृपे मरले समी तुझे संगता श्रामित तू सुदेवन स्तेमी पा तुझ्या कुशीचे जेजू. बेगीन मरे देवाचे माये आमा पप्यांक खातीर विनातिकार आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेर. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या दसा दिन दसतान सदां सर्वदा. आमेन. ए मोजा जेजू आमची पातकां आमकां भोगसी
एमकोंडाच्या उजांतले आमकां नेवा सोमेस्तत्म्या सर्गार तुझी काकुळटीची अधिगत सर्गार वन पाय नमरणी ककुरीचे माये नमनमच्या जीवा अमृतानी भरोशा आम्ही तुका मिलो मरता आणि पदेशेची बाळका या दुःखाच्या खोणात असता आस्कार उसकार सोना मी तुका करता तर तोर शिकाये तुझे कापुरचे डोळे आमचे वेर पडटी आणि या प्रदेशा उपरांत तुझ्या गोष्टी सुदेन पोळ दिसो आमकां दाखय हे जाळी हे मोगळे दुर्लभी अवकारी मरे भगवंती देवाच्या माई आम्हा पासत विनादी कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पोहोचूंची गती बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावेन आमेन. सोमिया समोर तुझ्या गाता सुती ओढवल्लासा जेवणा तुझ्या सतीच्या जेवणा तुझ्या सोमिया उर्बे आम्ही आया भक्ती मोघा मोगान भवन आणि बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा या देवस्तुतेक हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसाचे प्रधान याजक जावन आमचे संगी आसात मनदी बाप अनिल रोशन लोबो गांवान कुप्पे पदा पिरगजीचे याजकी दिक्षा लाभल्या उपरांत मिलार पिरगजेंत तशेंच बज्जोडी आमच्या गोवळीक केंद्रांत सहाय्यक डिरेक्टर जावन बिजय पिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन सेवा दिल्ली. ताच्या उपरांत आमच्या मायनर सेमिनरीचे रेक्टर जावन पदरापान सेवा दिल्ली आसा. ताच्या उपरांत जुआंव पावल दुसरो हांचे पुणशेत बजपे हांगासर अत्मीक डिरेक्टर जावन पदरापान सेवा दिल्ली आसा. आतां प्रस्तुत निरकान पिरगजीचे विगार जावन सेवा दितात. पदरापानी हांव मिलार पिरगजें सांगता आसले हांव बज्जोडींत आमी सांगता वावर केला सांगता आमी वस्ती केल्या. पदरापा लागीं विसरलेल्या वेळार मोगान ओपोवन आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसात. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजान पदरापाक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत पदरापान. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मीस भेटयता. जॉयसनाच्या जल्मा दिसा उल्हास पाठोवन अर्गां मीस भेटयता. डेरिक नोरोन्ना मुंबय, सरिता मेल्विन मोनिस मुडबिद्रे, विन्सेंट क्लॉटी डिसोजा नित्य दरवाडो. प्रत्येक तेसां बसून मीस भेटयता. मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो. राहुल जाक सिक्वेराक ऑटिझम पिडा गूण जावंक आनी सुडाळ उलोवची कृपा मेळच्या खातीर
देवदीन प्रेसिल्ला पिंटो जात्म्या बसून मीस बेता डॅनी पिंटो पेरमोदे देवदीन अमित फर्नांडीस जात्म्या बसून मीस बेडयता लेन्नी मादा तेरेजा वाडो या सर्व ते सवा खातीर या मिसाच्या बलिदान वेळी मागता आसतना आमची ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करुया. आज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा या पवित्र थळार आमी युवा जाणां खातीर विशेष तरान मागता. तेरगून आमच्या कुटुंबांतल्या वळखीच्या सकड युवा जाणां सुमयाच्या पांयांतळा सांजूदता देवाच्या मजतीन समर्पण कर विशेष बेसावा आशीर्वाद आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सांदुता देवाच्या वार्षिक परबे समयार सरच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता. बाबार्थ बरोवशेचे कुटांब बांदता म्हणल्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता आसतना आमकां हर एकल्याक बाबार्थी मनशां जावन जियोंक आपोवणें आसा. देवाचेर आमकां आसचो तो बाबार्थ आनी त्या बाबार्थाक सरी जावन आमी करच्यो भक्ती करण्यो आमची कुटुंबां बरोवशेची करतात. बाबार्था विणे देवाक मेसवंक साध्य ना आनी बाबार्थ आसा तर सकट संगती जिवितान साध्य म्हणलें पवित्र पुस्तकांतले देवाचे उतार आमकां स्पश्ट करता. जर जशें सिसांनी जेजू लागीं सडय आमचो बाबार्थ म्हूण मागलें तशें आमी सोमया सडय आमचो सडय म्हजो बाबार्थ म्हूण मागया आनी आमी बरोवशेची व्यक्ती तशें आमची कुटुंबां बरोवशेची केंद्र जावन रोपीत करून जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो प्रस्तावनांत आयच्या दिसाच्या म्हत्वा विशांत आमकां कळीत केलां. सांजूद तादेव हाका समर्पून दिल्ल्या ह्या पुंतळार हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी व्हडा संतोशान उल्हासान सांगता मेळ्ळ्या. बावार्थ बरोवशाचें कुटांब बांदता हो विशय आज आमी नियाळता आसतना जेजू लागीं आज आमी मागया सोमया तूं आमचो बावार्थ चडय. बावार्थान आमची कुटुंबां रुपीत करूंक आमकां तूं चड आनी चड तुज्या कृपेन बोर म्हूण आमी मागया. बावार्थ देवान आमकां दिवचें वर्तें देणें आमच्या मालगड्यांत हांव आमकां मेळिल्लो तो बावार्थ आमी दिसपडटें तो रुता करूंक आनी बावार्थाक गावाही दिवंक आज जेजू क्रिस्त म्हाका तुमकां आम्हा सर्वांक उलो दिता. तर हें आपोवणें आमी स्विकार करता आसतना आज आमच्या कुटुंबांनी आसच्या पिरगजींतल्या सगळ्या युवा जाणांक जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. तांचो बावार्थी घट जावं दी. जिवितांत तांणी बरो फुडार आपणावंक जिवितान मेळची हर एक पंतावनां मोगान स्विकार करूंक क्रिस्ता सारके मुखेली ते जावच्याक आमच्या युवा जाणांचो उडास काडन विशेष रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या खातीर मागया. हें पवित्र मिसाचें बलिदान अर्थाभरीत रितीन भेटोवच्या खातीर एक घडी बोर आमची अस्कतकाय आमचें उणेंपण वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनांत चिंतून तोंडान दुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगे सुद्दां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर.
हालेलुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूद देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावाडतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर. आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांव पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाचे बसवणे विशीं अब्राहम बिलकुल दुबावलो ना. बदलाक भावार्थान बळवंत जावन देवाक तो वाखाणूंक लागलो. आपणें कितें बसयलां तें जारी करूंक देव सकता हें दृढ पातयेणेन तो बरलो. ह्या पासत ताजो भावार्थस ताजें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. भावार्थस ताजें नितीवंतपण कसो लेखून आयलो ही उतरां अब्राहमा खातीर मात्र बरयल्लीं न्हय, आमचे पसती ती बरयल्लीं म्हणयेत. जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठायिल्ल्या देवाक आमी सतमानता. देखून आमी नितीवंतपण म्हूण लेखूंक कारण जातलें, कित्याक आमच्या अपराधा खातीर ताका मोर्ना अधीन केल्लो आनी आमकां नितीवंत करच्या खातीर ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयिल्लो. देवाचें उतार हें देवाची वडूपकार. देव जावं सर्वेस्पूर इस्रायेला सोदेव, ताणे आपले परचेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायेला सोदेव, ताणे आपले परचेची भेट केली. जशे काळा उपरांत काळांनी ताच्या भव्य परवद्या मारिफात ताणे बासयले, तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातीवन सोडून दाराक आमचे खातीर पाटयला. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायेला सोदेव, ताणे आपले परचेची भेट केली. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशिताल्या सरसक्तींतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दिवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र चल्ल्यासो अशें ताणें म्हळें. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायेला सोदेव, ताणे आपले परचेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्वर इस्रायेला सोदेव, ताणे आपले परचेची भेट केली. हालेलुया गाऊया सोम्या कोसिया, ताच्या भव्य नावा झगडी घुसारे. हालेलुया गाऊया सोम्या कोसिया, ताच्या भव्य नावा झगडी घुसाऱ्या. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा सती भागी, कित्याक सर्गींचे रास करेस्तांचे. हालेलुया गाऊया सोम्या कोसिया, ताच्या पवित्र नावा
वगडी कोसाऱ्या हालेलुया गाऊया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा वगडी कोसाऱ्या. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत लोकांच्या जमया सरशी ते पावलेल्या वेळार एक मनीस जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडोन म्हणालो, साईबा म्हज्या पुताची काकुळत कर, ताका मोरलूक आसा आनी इतल्यो घडामोडी तो करता की साबार पोटी तो उज्यांत आनी उदकांत पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसां सरशी हाडलो पूण तांचे निमती ताका बरो करूंक जालें ना. तोळ जेजून जाप दिवन म्हळें, ये अविश्वासी आनी नश्टे संतते, केदोळ पर्यांत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका हांगा म्हजे सरशीन. ताका हाडटास जेजून ताका बेस्टायलो आनी देवसार ताचे तावन भायर गेलो. अशें तेच घडये भुरगो बरो जालो. उपरांत जेजू एकसुरो आसतना शिस ताचे सरशी येवन विचारी लागले, त्या देवसाराक भायर घालूंक आमकां कित्याक साध्य जालें ना? जेजून जाप दिली, तुमचो बाबार्थ भोव अस्कत देखून खरेंच हांव तुमकां सांगता, एक सासवाच्या कणात इतलो बावार्थ सयत तुमकां आसा जाल्यार ह्या दोंगराक हांगासो उठोन थंय वच म्हणून तुमी सांगा आनी तो वेतलो. तुमच्यान करूंक असाध्य म्हणचें कितेंच आसचें ना. देवाचें उतर घे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांजूत ताद्देव हाच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय करन आमी आसाव. आनी आयच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा आमी काण गेल्लो विशय आसा बावार्थ बरवोशाचें कुटाम बांदता. आनी आयच्या दिसा आमी युवा जाणां खातीर हो दीस समर्पण केला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बावार्थ देवाचें एक वर्तें देणें. आमच्या जल्मात हांव आमकां बावार्थांत आमच्या आवय बापयन वागयलां. पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांत्र आमकां आमचो बावार्थ लाभला. त्या दीस तावन बावार्थाचें आमचें जिवीत आराम जाल्लें. आमच्या आवय बापयच्या मार्गदर्शना खाल, आमच्या पोदोर मोदोरणीच्या मार्गदर्शनान, याजाक धार्मिकांच्या शिकोवणेन आमचो बावार्थ वाडत आयला. आनी आज परत होचो विशय आमी नियाळत आसतना बावार्थ आमच्या जिवितांत कित्याक गरज आसा, बावार्थ आसले वरवीं आमच्या जिवितांत कितें जाता, ह्या सर सवालांक आयची देवस्तुती आमकां जबाब दिवचे प्रयत्न करन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांत पाऊल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर अब्रामा विशांत उल्लेख केला. आमकां कळीत आसा अब्राम कोण. अब्राम बावार्थाचो बापय. ताचो बावार्थ इतलो घट की देवान ताका आपयल्ल्या वेळार तुजो गांव सोड आनी हांवें दाखोवच्या त्या गांवाक तूं वच म्हणल्यार तक्षण अब्राम पाटी फुडें करिना. बगार देवाचेर तो विश्वास दवरता. कित्याक ताका कळीत आसलो इस्रायलाचो देव सदांच विश्वासी, ताच्यो बासोण्यो तो पाळटा. देखून ताका कितेंय कळीत नासलें जाल्यार देवाच्या कुशेक ताणें काल्तिमान घाली. देवाचेर तो दुबावलो ना म्हणटा आयचें पयलें वासाब. जिवितांत ताणें देवाचेर दुबाव केल्लोच ना. देखून तो बावार्थाचो बापय म्हणून आमी मानून घेता. ताचें जिवीत आमकां प्रेरणाचें. एक ग्रेस्त मनीस तो जाल्लो जाल्यार देवान ताका ताचें कितें आसा तें सांडून ताणें बसयल्ल्या त्या गांवाक वचोंक आपणें दिल्ल्या वेळार तो कुशेन ओंपता आनी तो बावार्थांत फुडें वेता. मुंदोरून आमी पळयता अब्रामाच्या जिवितांत ताच्या उतर प्रायर ताका भुरग्याचें देणें फावो जालें. पवित्र पुस्तक म्हणटा अब्राम आनी सारा उतार प्रायेक पावुल्लीं जाल्यार तांकां भुरग्याचें देणें नासलें.
पूण देव ताच्यो बसवण्यो जारी करता आनी जोगत्या वेळार तांकां एक भुरग्याचें देणें फावो जाता. इजाक तांकां फावो जाता आनी देवान दिल्लें तें भुरग्याचें देणें ती मोगान स्विकार करतात. तितल्यारच अब्रामाचें भावार्थाचें जिवीत सांपना बगार तें मुंदारून वेता आनी ताच्या जिवितांत ताणें भावार्था खातीर परिक्षा फूट करूंक पडटा. ताणें ताच्या एकल्याच पुताक ताच्या उतार प्रायेर ताका देवान दिल्ल्या एकाच पुताक इजाकाक बली भेटोवच्याक देव ताचे तावन विचारता. केदें व्हडलें पंतावान अब्रामाच्या जिवितांत खंडीत एका घडये ताका मोळाप कसलो अनुभव जालो पडना. कित्याक आपणाच्या उतर प्रायेर कोणेंच चिंतूनातल्या त्या संदर्भार तांकां देवान देणें फावो केल्लें भुरग्याचें. आनी आतां तस्सो देव इस्रायलाचो देव ताचे तावन ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक विचारतना ताका कशें जायना जायत. पूण अब्रामो पातयेणी सांडिना, बरवसो ताचो कितेंय उणो जायना. बगार तो देवाचेर विश्वास दवरता आनी ताच्या एकल्याच पुताक बली भेटोवच्याक त्या दोंगरार देवान दाखोवन दिल्ल्या दोंगराक आपोवन व्हरता. कशें ह्या मुखांतर आमकां कळीत जाता अब्रामाचो भावार्थ कितलो गुंडायेचो गी म्हूण. ताच्या मोगाच्या पुताकच समर्पण करचें व्हरतें धैर्य अब्रामाक साध्य जालें. कित्याक ताच्या सत्ते वरवीं न्हय, ताणें देवाचेर दवरल्या पातयेणे वरवीं भावार्था वरवीं ताका ताच्या एकाच पुताक समर्पण करूंक देवाक साध्य जालें. आनी ताचो भावार्थ पळयल्लो देव ताचे तावन ताच्या पुताचें बलिदान अपेक्षिना, पूण ताका तो एक आशिर्वाद जावंक पावता. ताची संतत रेवेच दर्या तडीच्या रेवे बरी आनी आकाशाच्या नेकेत्रां बरी देव करता. आनी जें कितें देवान केल्ली बासोवणी अब्रामाच्या जिवितांत करी जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी सकाळींच्या मागण्या वेळार भावार्थाचें मागणें म्हणटा. पूण आज हांवें आनी तुमी आमकांच विचारी जाय आमचो भावार्थ कितलो गट आसा गी म्हणून. देखून जेजूच्या शिसांनी जेजू लागीं मागल्लें तें मागणें भोव अपुर्बायेचें. सोमिया आमचो भावार्थ चडय. आज आपोस्तलां बरोय हांवें आनी तुमी जेजू लागीं दिसपट्टें मागोवंक जाय. सोमिया म्हजो भावार्थ चडय. सोमिया म्हाका तुज्या भावार्थांत तीर कर. कित्याक भावार्थ नासतना आमी देवाक मानवोंक जायना. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता भावार्था विणें आमकां देवाक मानवून चलोवंक जायना. भावार्थ पयिल्लें आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. भावार्थ आशिल्ल्यार आमची कुटुंबां बरवशाचीं जातात. देखूनच आमी खाण गेल्लो तो भोव अपुर्बायेचो विशय भावार्थ बरवशाचें कुटाम बांदता. आज आमच्या कुटुंबांनी बरवसो उणो जावन येता आसतना ह्या जुबलेवाच्या वर्सां आमी आसलीं बरवशाचीं यात्रिकां जावंक आमकां आपणें देवान दिलां. तर आमचो भावार्थ कसो आमी गट करचो आनी बरवशाचीं यात्रिकां आमी कशें जावचें हें देवाचें उतर आमकां सांगता. तर भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार कितें सगळें सांगून भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणलें सवाल आमी भावार्थ जिवोन येता. पूण आमी तो सांगोंक शकता गी भावार्थ तो जियोवचो आमच्या जिवितांत. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 सगळो अध्याय भावार्था विशांतच सांगता. देखून आज घरा वचून तो अध्याय बरो करून वाचा. तुमकां भावार्थ कितें म्हणलें समजता. आनी थंयसर भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमकां सांगता. आवाजवार 11 ओळ 1 भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. सबार संगती आमी भावार्थान पाती येता. थोडे म्हणटे आमी दोळ्यांनी पळोवंक शकना. आमी तें भोव अपुर्बायेचें गीत गायता मरणाच्या वेळार. देखूंक ना तुका आमी तरी आमी सदांच तुका पाती येता. वय देवाक आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळोवंक शकता. कित्याक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता एक देव. त्या देवांतय आमी विश्वास दवरूंक जाय.
बावार्थाची सतां आमी ती पातयेणेन सतमुनूंक जाय. जायत्यो सैंबावर्त्यो संगती आमकां पवित्र सभा कळीत करता. जावंक पुरो सर्ग आसा म्हणून आमकां सांगता. ह्यो पुरो बावार्थाच्यो संगती ह्यो आमी बावार्थान पातयोंक जायच्यो जाल्ल्यो तसल्यो. आमी सवालां केलीं जाल्यार आमकां जाप सडीत मेळची ना. पूण बावार्थान आमी सतमुनले जाल्यार सर संगती आमकां देवूच साध्य करता. आनी आयच्या सुवार्तेंत थंयसर आमी पळयता थंयसर देवसार लागल्ल्या एका व्यक्तीक जेजूच्या शिसां वरवीं गूण करूंक जावना. देखून जेजू तांकां तांचो उणो बावार्थ आयुश्यांत बेजाराई उसारता. उण्या बावार्थाच्या न्हू तांकां तो म्हणटा तुमचो बावार्थ कितलो हस्कत. आज जेजू आमच्या मदें आयलो जाल्यार आमकां कितें सांगतलो. आमचो बावार्थ घट आसा म्हणटलो गी या आमचो बावार्थ हस्कत जाला म्हूण सांगतलो गी. जेजून ताच्या शिसांक सांगलें तुमचो बावार्थ हस्कत आसा. देखून तुमकां त्या देवसार लागल्ल्या मनशाक बरो करूंक जावंक ना. कित्याक मागणें ना जाल्यार तसल्या देवसार लागल्या व्यक्तीक ताचो देवसार सोडूंक तुमकां जायना म्हूण जेजू तांकां स्पश्ट सांगता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बावार्थ आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. बावार्थ आसल्यार मात्र आमचें जिवीत तें फुडें वेता, तें बरवोशाचें जाता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता कायन आनी आबेल. थंयसर पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आबेलान वर्तें बलिदान भेटयलें देखून देवाक तें मानवालें. बावार्थान ताणें भेटयलें देखून तें मानवालें. पूण कायन स्वार्थी जाल्लो, मोसरी जाल्लो देखून ताचें बलिदान देवान स्विकार केलें ना. आबेलान देवाचेर विश्वास दवरलो. पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जोब पात्रियार्क एक ग्रेस्त मनीस. ताका ताच्या जिवितांत सगळें आसलें. मनजाती जावंक पुरो, बोकरे जावंक पुरो, सेवाकां, आस्त बोदीक सगळें ताका आसलें. पूण त्याच वेळार ताका कोडाची पिडाई लागली. आनी ह्या वेळार ताच्याच मनशांनी, ताच्याच बायले भुरग्यांनी, ताच्या इश्टमंत्रांनी ताका सांगलें त्या देवाचेर आनीक कित्याक तूं विश्वास दवरताय. तुजें सगळें तुका नास जावन वेतेत आसा आनी तूं आनीकी त्या देवाचेर विश्वास दवरनासाय म्हणून ते ताका ताच्या विश्वासाक सवाल करतात. आनी ह्या वेळार जोब पात्रियार्क म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव भाग्यवंत जावं. देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव भाग्यवंत जावं. कित्याक जोब पात्रियार्काक देवाचेर अखंड पातयेणी आसली, अखंड बावार्थ आसलो. देखून बावार्थांत ताणें सगळें सतमुनलें. जर देवान म्हाका सगळें दिलां एका वेळार, आतां सगळें हांवें वखदायलां जाल्यार तोच देव म्हाका परत दितलो. एका रितीची म्हजी परीक्षा जाता जावंक पुरो. पूण हांव देवाचेर अविश्वासी जावचो ना. बगार देवाचेर म्हजो विश्वास दवरतलो. आनी परत आमी पळयता ताच्या जिवितांत कितें ताणें वखदायिल्लें तें परत चार वांट्यांनी ताका तें पाटी मेळ्ळें. कित्याक ताणें देवाचेर विश्वास दवरलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमची कुटुंबां बरवोशाची जाय जाल्यार आमच्या जिणयेंत बावार्थ घट जाय. बावार्थ ताच्या सक्तींच आमकां येना. बावार्थाक सरी जाल्ल्यो आमच्यो करण्यो जावंक जाय. देखून सांत पाऊल आमकां बावार्था विशयान सांगता आसतना सांत जाकोब आमकां सांगता आमच्यो करण्यो बावार्थ करण्यो नातलो बावार्थ तो फळ दिनातलो तसलो. आमचो बावार्थ आनी आमच्यो करण्यो एकामेका पुराक जावन आसात. आमचो बावार्थ आसा म्हणून हांवें आनी तुमी आमच्या करण्यांनी दाखोवन दिवंक आसा. आनी असलें जिवीत जिवंक देवान आमकां आमचेंच म्हणलें कुटाम दिलां. देखून आमी बरवोशाचें कुटाम बांदून हाडूंक जाय. ह्या आधुनीक संवसारार आमकां जायत्यो संगती देवाच्या मोगात हांवन पेल्याच्या मोगात हांवन पयस व्हरतात. देखून ह्यो कल्यो संगती म्हणलें आमकां कळीत आसा. त्या संगतींत हांवन आमी भायर येवंक प्रयत्न करीत जाय. देखून आमच्या कुटुंबांनी मागणें तेर्स कळनासतना आमी म्हणा जाय. सांत पाऊल तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता कळनासतना मागा
हरी एका घडीतांनी देवाक अर्गां दिया. आमचें काम तितलेंच हरी एका घडीतांनी देवाक अर्गां दिवचें, देवाचेर विश्वास दवरचो, मागण्या बरीत कुटुंबां बांदून हाडचीं. आज म्हजें आनी तुजें मागण्याचें जिवीत घट जायचंय. मागण्या वरवीं आमचो भावार्थ घट जाता. देखून देवान आमकां दिल्ले अनेक हातेर मागण्या मुखांतर म्हजो आनी देवा मदलो संबंद घट जाता. कितल्या चड मापांनी आमी गुंडायेन देवा लागीं मागता. मागण्या बरीत आमची कुटुंबां बांदून हाडटा. तितल्या चड मापान आमची कुटुंबां बरवशाचीं हातेरां जातात आनी आमी बरवशाची यात्रेक जावंक प्रयत्न करूंक आमकां साध्य जाता. देखून आमचो सोमी आमचे खातीर जियल्लो, बरवशाचें जिवीत जियल्लो, आमकांय आमच्या बरवशान तो घट करता. तर आमच्या ह्या बरवशाच्या वाटेंत येवच्यो अडकळी कितें म्हणलें समजून काडूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान पयलें देवाक आमच्या जिवितांत प्रथम जागो दिवंक प्रयत्न करया. जर आमच्या कुटुंबांत देव ह्या आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत देव ना जाल्यार आमच्या जिविताक कितेंच अर्थ ना. देखून मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 आमकां सांगता, सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी सकट तुमकां मेळटलें. देखून देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जावंक प्रयत्न करी जाय. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा चड आनी चड देवाचें उतर वाचून तें नियाळन आमची जिणी कुरपे बरीत करी जाय आनी भावार्थांत हांवें आनी तुमी घट जावंक प्रयत्न करी जाय. त्या दाळा सर संगती आमच्या जिवितांत साध्य जातल्यो. देखून जेजून ताच्या आपोस्तलांक सांगलें, सास्वातीतलो भावार्थ तुमचे थंय आसा जाल्यार कितेंय तुमकां करूंक साध्य जाता. आमचो भावार्थ व्हड्डो जाय म्हणना, आमचो भावार्थ ल्हान, तो ल्हान भावार्थ जाल्यारय पावता. पूण आमकां आमच्या हरी एकल्या थंय तसलो भावार्थ जाय. सास्वातीतलो भावार्थ म्हणजे हरी एका संगतीनी देव म्हज्या जिणयेंत करूंक सकता म्हणलें आमी पाती येवचें. मोरी माई हो म्हयनो रोजार मायेक समर्पून दिल्लो. मोरी हें सर संगती देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून पळोवचे प्रयत्न केलें. देखून तिका सांगूंक साध्य जालें, आपले सोम्याची साकर्ण तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तर आमी देवाचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमकांय मोरये बरींच सांगूंक शकता, कश्ट जावं दी, पिडा शिडा जावं दी, ना समजोणी कितेंय आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार देव म्हज्या पक्षेन आसा जाल्यार हांव सदांच शाबीत आसां. देवाच्या मोगात हांव आमकां कोणेंच पयस करूंक जायना, कित्याक देव आमच्या सांगाता सदांच आसा. म्हजें आनी तुजें काम देवाचेर विश्वास दवरचें आनी देवाच्या कुशे प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमी प्रयत्न करचें. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक सांगाता मेळिल्ली आमी परतून आपोस्तलां बरींच मागया, देवा सोम्या म्हजो भावार्थ चडय, म्हजो भावार्थ अस्कस जाताना तुमचो म्हाका पाव. भावार्था विरोध कामां करूंक अडकळी येता आसतना, कामां करूंक तेंते सावा येता आसतना तुजो म्हाका आदार दी. म्हज्या भावार्थान तूं म्हाका घट कर. म्हजें जिवीत आनी म्हज्या कुटुंबाचें जिवीत भावार्थाचें जावन जियोंक म्हाका तुजो आदार दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आनी ह्या येवकारिस्तांत सो जेजू उंड्या आनी वायना रुपा काल आमच्या काळजांत येता आसतना ताचे लागीं आमी मागया, सोम्या तूं म्हजो भावार्थ चडय. आमेन. Mundia waina sebe
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले मेमेक आमच्या नक्या परिसेवेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवन धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करसिलो आनी रगात वारयले. ती सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक गळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायाची गुणां जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. सरकाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा. हो सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. हो सर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. तेच परींचे वाण जातास ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावाडता सो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्याकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. एक घडीभर आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या वळखीच्या, आमच्या बिरगजेंतल्या युवासनां खातीर आमी मागया.
सुमी तांचो भावार्थ सोडोवन दी, थीर करून दी, तांकां बोळ भलायकी दिवन दी, एक बरें जिवीत, एक बरो फुडार तांकां लाभोवन दी म्हणून युवा जनां खातीर आमी मागया. हांव खामोरये देवा माये सांगता, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दम दोतां सांजू दोतात देव आनी सर काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमयान आमकां शिकयलें तें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव, तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवोशा नत्रेक आमकां तुजे उदार काकुळती सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवरती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो, तुमची सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू, देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमची संगी आता आणि सदा.
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बागे होन जुतात देवाच्या जैते होन मरणा पासोत या नोवेनाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां बर आनी ताच्या भाशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडीभर आमी बसया. तुमकां सुमेस्तांक परत ह्या पवित्र तळाक मोगाचो स्वागत म्हणटा. आमच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन आमी नोवेनाची सुरवात केल्या. आयचो दीस दुसरो दीस भोव अपूर्वैन आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन आसा. हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणाक कितेंय आत्मीक संगती गरज आसा जाल्यार जावंक बरो कोंता बिंतीन बूक स्टॉलान मेळटात. मिसाचे बलिदानां वा तेसांवां दिवंक आसा जाल्यार वा ह्या परबे समयार कितेंय दान करूंक आसा मौन आसा जाल्यार दफ्तरान तुमी दिवचें. तशेंच हरी एका मंगळारा हांगासर नोवेना चलतात. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी जेवण दिता. त्या देखून कोणाक जेवणाक स्पॉन्सर करूंक मौन आसा जाल्यार ताकाय अवकाश आसा मोगाचे न्हू. हरी एक दीस फाल्यां हांगासर सामुहीक काजारां 2 जोडी लग्न मानांत हांगासर एक व्हरतात. फाल्यां सकाळी मीस 9:30 वरार हांगासर आसतलें. मिसाच्या अखेरीक नोवेन आनी मोठ्ठें सक्रामेंताचें आराधन. त्या नंतर जुबलेव हॉलांत काजाराचें कार्यक्रम आसतलें. त्या देखून जाता तितल्या जणांनी तुमी फाल्यांच्या नोवेना आनी ह्या सगळ्या संभ्रमान वांटेली जावंक हांव तुमकां आपोवन दिता. आनी बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा सोनवारा पर्यंत सदांच्या बरी 10:30 वरार मिसाचें बलिदान नोवेन सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. ताचे उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. येवचो आयतार कोंपरेचो आयतार सांजेर 4:30 वरार वज्जाचो परशेंव पक्षिकेरे पेंटे जावन इगर्जेक. ताचे उपरांत 5 वरार मिसाचें बलिदान. ताचे उपरांत नोवेन सक्रामेंताचें आराधन सक्रामेंताचो पुरशेंव आनी निमाणें बेसांव. ताचे उपरांत जमलेल्या सगळ्या लोकांक हांगासर जेवण नॉनवेज जेवणाची मांडावळ आमी केल्या. तशेंच सोमार 27 तारखेर सोमारा बेस्पाचो संभ्रम सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान. नोवेनाचो 9वो दीस तो जावन आसा. ताच्या उपरांत हांगासर नोवेन आसा चेरेलाचो पुरशेंव आसा आनी ताच्या उपरांत जमलेल्या सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. 28 तारखेर वार्षिक परब आनी त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस. 9:30 वरार आमचो निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर लुईस पावल सोज हांकां आमी स्वागत करतले. ताच्या उपरांत हांगासर मानाच्यो वात्यो वांटतल्यो. ताच्या उपरांत 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर आसतलें. मिसाच्या अखेरीक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक विविध रितींनी तांकां आमी मानाच्यो वाती वांटतल्यो. निमाणे बेसांव जाल्ल्या पुरावंत सकड भक्तिकांक त्या दिसाई हांगासर 1,500 लोकांची जेवणाची मांडावळ केल्या. पेस्ताचें जेवण हांगासरच आसतलें. त्या देखून हातूंय तुमी भागीदार जावंक हांव तुमकां उलो दिता. 29 तारखेर सांजेर 6 वरार बले चापरका ह्या पंगडा तावन देवदास कापिगाड ताणें निर्देशन अभिनय केल्लो. एन्नाने काते म्हणलो तुळू ड्रामा नाटक हांगासर इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोवन दाखयतल्यो. त्या देखून ह्याय नाटकाक हो धर्मार्थ. त्या देखून ताकाय तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. त्या देखून ह्या नोवेनाच्या उरिल्ल्या दिसांच्या भक्तीपणाक तशेंच परबेक तुमकां हरी एकल्याक हांव परत मोगाचो येवकार मागता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर मुखार येवन मानाची वात घेजय म्हूण हांव उपकार मागता. आज तांतयां आनी बटाटे दान दिल्यात नित्यादर वाड्याच्यांनी. नित्यादर वाड्याचे गुरकार वा वाड्या तावन कोणी मुखार येवन मानाची वात घेवंक उलो दिता. तशेंच लिओना ग्लेनिशा डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादर वाडो आयच्या दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानदी बाब अनिल रोशन लोबो तांच्या तावन मानाची वात घेवची. तशेंच जेवणाची मांडावळ केल्या नित्यादर वाड्याच्यांनी वाड्याची गुरकान वा वाड्याघरांनी हांगासर मुखार येवन मानाची वात घेवंक हांव उलो दितां. कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें. ना जाल्यार आमी सगळ्यां दिबी गेल्या
सांजूद उता देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलून वरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव बहिणीनो सर्गी सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेऊन जुत देव सर्गराजान जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत असो आमचे बसोद विनंती करता. सांजूदता देवाने हे सान भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारे पात आता आम्ही सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदतो सांजूदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागतीचो आमी उगडास करता. भगवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवसता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे आमी मागणे लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरील देव बापाक निरंतर होगळाप लाभता आणि सुमेश मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या बाबार्थ उद्देश तू आता करोसो आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी सत म्हणता. तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे देवासो आनी पेल्यासो खरो मोग वाडय. आता आमी बघेवन जुता देवाच्या विनवणीन तुझे मरीपादुबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुझे दैवी कुशेप्रमाणे तू जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुझे देईन दवरता. तुका जाव महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद उता देवाक विशेष मागणे. या संसारी जेजो सैरो आणि धर्मद जावन असलेल्या बघेवन जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजो सोडवणदार असो मोवाळ मोग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची स्वार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तो केरिती शारुती जावन आसाय. तुझे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या आपूण शेता पातयेनीन आयला. एक घडी बरो आमचे दोळे दाबिया मोगाचे न्हू आमकां कितें मागोवंक आसा. ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा थोडी जाणां 9 दिसांचे नोवेन धरतात. प्रत्येक त्या सवां खातीर तुमी मागतात. ते देखून आयच्या दिसा जे कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार तुमी आसात ती सकड त्या सवां सांजूद उता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांय तळा समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया. हर एकले आमी आमच्या आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत आसच्या भुरग्या बाळां खातीर आज आमी प्रत्येक जण युवजनां खातीर आमी मागया. आमच्या युवजनांक एक बरें जिवीत एक बरो फुडार तांणी करचें ती कामां तांणी जे शिकचें तें शिकाप आशिर्वादी जावं दी. बेसांवांनी भरलेलें जावं दी. तांचें मुखलें जिवीत नंदन जावं दी. सकड वायट संगती जावन ह्या युवजनां पयस रावूं आलाग रावूं समी कृपा दिवन दी. मतीक उजवाड दिवन दी. तांचें मुखलें जिवीत समी आशिर्वादीत करून दी. सारक्या वाटेन समकून तांकां कृपा समी लाभोवन दी म्हणून ह्या सकड युवजनां खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्यां सोडास काडया. प्रायवंत सोडास काडया. पिडेस्त भावंडां सोडास काडया. सुमयाच्या पांयान तळाई तांकां हाडया. तांकांय सुमी सांगात दिवन दी. आशिर्वादांनी भरून दी. तांची पिडा शिडा सोडूंक कृपा दिवन दी. सुमयाची खुशी वयतर जाल्यार त्या पिडेतावन तांकां सुडका लाभोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान ह्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला मोगाचें न्हू तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकड भक्तिकां खातीर आमी मागया. तांच्या त्या सवां खातीर आमी मागया. विविध रितीने दान दिवच्या प्रत्येक जण ह्या परबेच्या समयार जावंक बरो पिरजेंत जावंक बरो दान धर्म जावंक बरो काजाराक पोशकपण आनी मुर्दोम जावंक बरो विविध रितीने जायत्या जाणांनी बरें मन दाखयलां दाखोवन आसात.
हरी एकल्याकी सुमी बेसावांनी भरून दी, आशिर्वादांनी भरून दी, हजारो वांट्यांनी तांकां प्रतिफळ दिवन दी. तांच्या कुटुंबांत आनी तांच्या जिवितांत कितेंच उणें पडनासतना सुमी तांकां सांबाळून दी म्हणून एक घडीभर तांच्या खातीर तांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. आज हांगासर येवन हे नव्यान चलोवन व्हरच्या बाप अनिल रोशन लोबो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. विविध रितीने कुमोकाच्या हरी एका भावंडां खातीर आमी मागया. सभा जाणांनी तांचे तेसावां आयच्या दिसाकी दान दिल्लीं आसात. ह्या सकड भावंडां खातीर आमी मागया. तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया. आस्पत्रेंत आसच्या पिडेस्त भावंडां खातीर मागोवंक सांगलां, तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमची वैयक्तीक तेसावां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी सरपडल्या सकड सांजूदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांय तळा समर्पण करून एक घडीभर आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोलंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. अशा संडल्या बरोबर सदेवचे खेरे देणें देवान तुका दिला. म्हजे जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासे नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदासून सुदासून वर. हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. परत एक घडी आमचे दोळे धांबया. ह्या पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपाद आमकां लाभच्या सकड आत्मीक बरेपणा खातीर आमच्या जिवितान घडच्या त्या असर्या अद्भुतां खातीर धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया. प्रत्येक जावन सांजूदता देवाक आमचो पात्रोन सांज जावन दिल्ल्या खातीर ताच्या मजतीन आमची मागणी सगळी स्विकार केल्ल्या खातीर धन्या देवाक एक घडीभर आमी अर्घां दिवया. Orgadita Jesus, orgadita Jesus, orgadita Jesus, moja karzan. Orgadita Jesus, orgadita Jesus, orgadita Jesus karzan. मुगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा तुज्या मणयार आनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आमची प्रार्थना सुमया. सर्गींच्या बापायच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्यसवान जारी कर. सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हण मागता. आमची प्रार्थना सुमया. सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली जे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हण आमी मागता. आमची प्रार्थना सुमया. मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टोंच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आमची प्रार्थना सुमया. दयाळ बापा पावो ते जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टोंच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरे जिणे सांगातेन मेळोन बरें कुटुंबात जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हण आमी मागता. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांचे बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो करून तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हण आमी मागता. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा सकड युवा जनांक सारक्या वाटेन चलोवंक वायट संगतींक पाठ करून एक बरें जिवीत जिव कृपा दी म्हण आमी मागता. आमची प्रार्थना सुमया. सर्वेस्परा युवा जनांच्या वडिलांक आनी तशेंच तांकां मार्गदर्शन दितल्या हरी एकल्याक तुज्या पांयां तळाव समर्पण करता. तांचेर हरी एकल्याचे तुज्या आशिर्वादा वत युवा जनांक तांणी समजोवन सारकें मार्गदर्शन दिवंक सरकारी रितीन चलोवंक प्रोत्साह प्रेरण दिवंक तांकां उजवाड दी म्हण मागता. आमची प्रार्थना सुमया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमारनीये काकुलीचे मये नमन आमच्या जिवा अमृतनी भरोशा
तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेचे बाळका या तुका ज्या कोणात असता आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता तो तुमचे शेकाये ते तुझे काकुचे दोळे आमचेर पडटी आणि अपदेशा उपरांत तुझे उजे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय हे दाळे मोगळे तुला बी आऊंकारी मरिये बघेवन ती देवाचे माया बसो विनंती पिडेस्तां बसोत मागणे त्रिएक देवाक सक्कड पिडेस्तांक आमी समर्पण करुया आणि पिडेस्तांच्या कुडींत जिवितान देवाचे विस्तार आशिर्वादा वळोवन दिवन म्हणून या घडी आमी विशेष तरान मागया आमचो उजवाद आमच्या तकलेचे दवन आमी मागया महिमा तुका सर्व पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सुडका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या अस्कर मनशा जाईम घेवचे तितलो आनी सर आमचे पिडा शिडा गुण करूंक तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने गोष्टांच्या तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव देवन जिवा बरीत कर अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेनली गुण जावन वेगीन सद आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला रकानी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावाडत्यांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शान समाधानेन सांबाळून दित एकामेका सूख समजणी आनी मानाबे पयस करून एकामेका काळजात जावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बोगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सर्वे स्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां माई पासान आनी काकुळतीन वागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचे सर वायट भस्मून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो आमेन. दिंबीर समीरा विया मोगाचनो मुकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू संगता करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा आशिर्वादांचो वेळ तरी जेजूक आमच्या मदें ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करन गीत आमी गावया. Sakramenta
सोडवणारा साक्रामेंतांत आमकां रक्षा. हालेलुया हालेलुया तूं बरो हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू होसाना तुका सुमिया जेजू होगोल सिताव तुका सुमिया जेजू होगोल सिताव तुका सुमिया जेजू दिन वास्ताव तुका सुमिया जेजू दिन वास्ताव तुका सुमिया जेजू शाबासकी तुका सुमिया जेजू शाबासकी तुका सुमिया जेजू नावाडताव तुका सुमिया जेजू नावाडताव तुका सुमिया जेजू वैभव तुजो सुमिया जेजू वैभव तुजो सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू वाकणी तुका सुमिया जेजू वाकणी तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. दया करना बसयात. थोडी मिनटां मौनपणी आमच्या समकाराच्या या उंड्या रुपी करोस्सू हजाराच्या आमच्या सुमियाक मौनपणी आराधन करिया. पवित्र मिसाच्या बलिदाना मुखांतर तो आमच्या काळजांत आयला आनी तो जेजू क्रिस्त ह्या उंड्या रुपार ताचें दर्शन दिवच्या गायच्या ह्या बागी दिसा आमच्या संगात आसा. ताचें हजारपण आमच्या भितर आमच्या बोवारी भोगचे प्रयत्न आमी करिया. आमचो सुमी सदांच दयाळ काकुळतीचो सागोर बावार्थाचें देणें दिवन येदोळ म्हणसर ताणें आमकां राखलां आनी सांबाळलां. बुरवोशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक हरी एक दिसा तो आमकां आपोवणें दिता. असलो मोगाळ देव आमकां फावो जाला. त्याच ताच्या पुता त्याच देवान ताच्या पुताक आमकां उगडापें केलां. त्याच जेजूक आमी आराधन करनासाव. सगळ्या आमच्या काळजान ताची स्तुती आमी करिया, ताचें आराधन करिया. कित्याक त्याच सुमियान आमकां सांगलां हांव वाचतलों तुमच्या सांगाता संवसाराच्या आखेर पर्यंत. आमचो सुमी सदांच आमच्या बोगलेक आसा. ताच्या सांगातपणांत रावच्याक परत ताची स्तुती करन एक गीत आमी गावया. आमी उबे रावया. अर्गांदितलो सुमियाक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सुमियाक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळसान म्हज्या घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळसान म्हज्या घेतलो. तुस म्हजो राई म्हाका साई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सगळ्या अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो. तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो. तुझे नाव सदांच म्हज्या वोंटार गाजतलो. तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो.
तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा दितलो सोमिया अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या घरसान तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घा दितलो हर एक म्हज्या घरसान तुज्या पांयाक पडटलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्घा दितलो पातकांत हांव पडटना शिजू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना शिजू म्हणून रडटलो पातकिशीनी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घा दितलो सोमियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घा अर्घा दितलो सोमियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो खालसा म्हज्या घेतलो तुका स्वागत करतलो खालसा म्हज्या घेतलो तुस म्हजो राई म्हाका जाई म्हणटलो आनी अर्घा दितलो सोमियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितो अर्घा अर्घा दितलो सोमियाक अर्घा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हाल्लेलुया आमीन हाल्लेलुया हाल्लेलु हाल्लेलु हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमीन हाल्लेलुया हाल्लेलु 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 हाल्लेलुया 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 बोसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सोमियाचें आराधन आमी करन आसाव आमचो सोमी आमच्या संगात सदांच आसा न्हय केवल ह्या वेळार हर एक जिविताच्या मेटामेटांनी आमकां बरोवशाची यात्रिकां जावंक आमकां उलो दिता तर ताचें मुखामळ आमच्या जिवितांत हर एक दिसांनी हाडलं आमच्या जिवितांत बरोवसो उणो जाताना ताच्या कुर्साचेर दिश्ट कोंचोंक तो आमकां उलो दिता कित्याक ताणें आमचो मोग केला तो आमची जतन करता आमकां सदांच तो राखता आनी सांबाळटा आमकां तो सांडचो देव न्हय सदांच आमकां तो ताच्या सांगातपणांत जिवोवंक प्रयत्न करता असल्या देवाक सदांच आमी स्तुती करूंक जाय सांत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन सांगता आत्मीक काव्यांनी गितांनी ताची स्तुती तुमी करा निरंतर आमी ताची स्तुती करूंक आसा किर्तनगार ताच्या 150 किर्तनांनी आमकां सोमियाची स्तुती करची देवाची स्तुती करूंक आमकां शिकयता अशें म्हणटना म्हजें आनी तुजें जिवीत हर एक दिसा सोमियाक स्तुती करचें एक जिवीत जाय जाय संतोशान आमी हर एक दिसा दिसाचें जिवीत मोगान सोमियाच्या पांयां तळा बसोवन जिवोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय तर सोमियान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताका आमी आतां अर्घां दिवन आमचे उले जावं दी अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू 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 आयचो हो बागी दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू आमकां तुज्याच सारक्याची आनी स्वरुपाची कण रचल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या पात्रोन सांता खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू आज तुजे सांगाता हो वेळ करसूंक फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मोवचें भाग लाभयल्ल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू बावार्थ एक वर्तें देणें जावन फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू मोग करची मनशां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घां आनी वगळाप तुका सोमिया जेजू आमच्या वडिलां खातीर
हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमच्या आत्मिक मार्गदर्शकां खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमच्या याजकां आनी धार्मिकां खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमचेर ओतुल्ल्या सर कुरपे बेसांवा खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमच्या संगता सदांच आसाई म्हणून बसवणी केल्ले खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू संता भक्तांचो सांगात आमकां लाभयल्ल्या खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमची जतन घेवंक आमकां मोरी माई फावो केल्ल्या खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमचो बरवसो गट केल्ल्या खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू बावाटतांत तीर रावोंक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर आमच्या मागण्यांक कान दिल्ले खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू परगांवांनी आसच्या आमच्या भावा भयणी खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमकां फावो केल्ल्या अपुर्बायेच्या युवा जणां खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू कुटुंबांनी फावो केल्ल्या भुरग्यां बाळां खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालगड्या भावा भयणी खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू विविध रितीन आमकां कुमोग करच्या आमच्या मोगाच्या खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू या पुंतळाक सदांच कुमोग करच्या दानी खातीर हर गाणे होगलाप तुका सुमियाचे येसू एक घडी बोर मौन रवा तुमच्याच काळजाचे अत्रेक मौनपणी अर्गावले देवाक समर्पून दिया. मोगाच्यानो किर्तनकार 120 किर्तनांत आमकां भोव अपुर्बायेचीं उतरां सांगता. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तर आमचो आदार कोण? देवचो आमचो आदार, कित्याक तो आमच्या बगलेंत आसा. देखून ह्या सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगता मेळिल्लीं. आमचो विश्वास पातयणी ताचे तो सोडोवंक आमकां आपोणें आसा. ह्या किर्तनाचीं उतरां आतां आमी आयकोवया. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंयत हांव येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. इस्रायलाचो देव निदाना. आमचो देव न्हिदता गी. आमचो देव सदांच जागो आसा आमच्या खातीर, आमची राखण करच्या खातीर, आमचो मोग करच्या खातीर. तो सदांच आमच्या सांगातच आसा. इमॅन्युएल जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त आमच्या सांगाता सदांच आसा. देखून आमकां पुरासाण भोगता, मागतना पुरासाण भोगता, थोड्या मटी आराधन करतना इल्लीशी पुरासाण भोगता जावंक पुरो. पूण आमचो सोमी ताका पुरासाणच ना, कित्याक तो सदांच आमच्या खातीर जिवोचो देव. ताका न्हीद येना, ताका जेमी येना. तो सदांच आमची जतन करता. असल्या जतन करच्या देवा थंय आमी सदांच विश्वासी रावोंक जाय. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. आमच्या कश्टां आकांता वेळार तो आमकां ताचो सांगात दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा, ताचो अर्थ आमच्या बोवारींच तो आसा, आमच्या भितर आसा, आमच्या बोवारी आसा. ताच्या नांवान आमी सांगाता मेळटना ताचें हजारपण आमी भोगता. दिसाचो सूर्यो तुका बाद करचो ना, आनी रातचो संद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो.
तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. म्हज्या उपरांत सांगा, तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्वर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ. आतां आनी सदां काळ. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्वर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ. आतां आनी सदां काळ. आमचो देव आमकां राखता गी, राखता, सांबाळटा, आमचो मोग करता, आमची जतन निरंतरी करता. त्या सोम्या थंय सदांच आमी विश्वासी रावोंक प्रयत्न करया. एक घडी बोर दिंबी घालात. मोगाच्या न्हू ह्या पवित्र वेळा आमी सोम्या सांगाता मेळिल्लीं. सोम्याचें बोगसाणें मागोवंक फुडें सरया. म्हज्या तुज्या सोम्यान आमकां जिवीत दिल्ल्या जेजून कितलेशें बरेंपण आमच्या जिवितांत घालां. ताचो मोग आमच्या काळजांनी वतला. अपरिमीत मोगान ताणें आमकां सांबाळलां. कितें आमच्या जिणे पयना गरज आसा तें सगळें ताणें दिलां. जाल्यार देवाचो मोग सांडून आमी साबारपोटी आमच्याच कुशेचे जाल्या. तर ह्या घडये आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालचें प्रयत्न करया. सोम्या सांगात आसां, आमचे दोळे आमी धांपया, आमच्याच जिविताचेर एक नदर घालया. खंयसर सोम्यात हांवन आमी पयस गेल्या आनी सोम्याचें बोगसाणें ह्या घडये आमी मागया गावून गीत. आमच्या कुटुंबा जिविताचेर एक नदर घालया. एक सोबीत कुटाम देवान आमकां दिल्लें आसा. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात, वडीलां आसात, मालगडी आसात. ह्या मुखांत आमचें कुटुंब एक संपूर्ण कुटुंब जालां. पूण साबारपोटी आमी कुटुंबांत जियेत आसतना कुटुंबाच्या सांद्या मदें मनस्तापान जियेल्लें आसा. कुटुंबाच्या सांद्यांक फावो तो मान गौरव दिनासतना तांच्या जिवितांत बेजाराय हाडल्या, निराशपण आमी हाडलां. आमकां दिल्ल्या त्या मालगड्या आमच्या भावा भयणींक साबारपोटी आमी कठिणायेन चलयिल्ले संदर्भ आसात. ह्या खातीर आमी पाश्चात्ताप पावया आनी गावया. आमकां हरी एकल्याक देवान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची गरज रचल्यांत. त्याच सोम्यान आमकां सांगिल्लो तो उपादेश, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. तो उपादेशा प्रमाणे जिवोंक आमी साबारपोटी सुकुल्लीं आसाव. ताच्याच सारक्याच्या आमच्या भावा भयणी थंय ताका पळोवंक आमी सुकोवन पडिल्ले आसाव. आमचोच मोग करूंक आमी सुकोवन पडल्या. पेल्याचो मोग करूंकय आमी सुकोवन पडल्या. आमकां जिवीत दिल्ल्या त्या देवाक ताचो उपकार पावडूंक आमी फाटीं सरिल्ले आसाव.
हे संदर्भ उडासा काडून पश्चात्तापावया आनी गावया. काकुट मोची कर सोमिया, 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 आमकां सोमियान सगळें बरेंच दिलां. सुवार्थेंत आमी आयकता जेजू सगळ्यांतल्यान बरें करीत गेलो. पाताक एक सांडून हेर सर संगतींनी तो आमच्या गतीन जियेलो. पूण आमी सबार पोटी पातकाच्या समायेक पडटा, ताळण्यांक सांपडटा आनी परतून सवयेचीं पातकां करता. आमच्या कुडी विरोध आमी पाता करता, कुडीची कुशालाय आमी भोगता आनी कुडीक फावो तो मान दिनासतना कुडी विरोध आमी पातकां केल्लीं आसात. ती एक घडी भर आमच्या उडासा काडया आनी आमच्या कुडी विरोध आनी हेरांच्या कुडी विरोध आदारलेलीं पातकां उडासा काडया, पश्चात्तापावया आनी गावया. काकुट मोची कर सोमिया, 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 काकुट मोची कर सोमिया. तुवें सोमियान दिल्लें तें भांगराळें नियामो. हेरांनी तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात की तेंच हेरांक करा. आमी पेल्याक बरें करच्यांत सुकोवन पडल्या, हेरल्यांच्यो सुखी आमी वडकेल्यात. हेरांची जडती करचें काम परतून आनी परतून आमी केल्लें आसा. हेरांक फावो तो मान गौरव दिनासतना हेरांचें जिवीत आमी जडायेचें केलां. हेरांच्या जिवितांत आमी बेजाराय दिल्या आनी तांच्या जिणयेंत निरासपण हाडूंक हांव आनी तुमी कारण जाल्ले. संदर्भ उडास काडया, पश्चात्तापावया आनी गावया. काकुट मोची कर सोमिया, 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 काकुट मोची कर सोमिया. जेजू 12 वर्सांचो आसता आसतना जेरुसलेमाच्या तेंपलांत सुकोवन गेलो. जुझे आनी ताची आवय मोरी व्हडा कंतिदुकांत आसलीं. उपरांत तांकां तो थंयसर शिकोणदारा मदें मेळ्ळो आनी ह्या संदर्भार मोरयेन जेजूच्या आवयन जेजूक सांगलें, पुता तुवें अशें आमकां कित्याक केलें? हांव आनी तुजो बाप व्हडा कंतिदुकांत आसल्या. आनी ह्या वेळार जेजून सांगलीं ती उतरां, कशें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाचें काम करी जाय म्हूण तुमकां कळीत नातलें गी. मोरयेन त्या संदर्भार जेजूक सवाल करचें धैर्य काण गेलें. आज भुरग्यांची वडिलां जावन आवय बापूय जावन भुरगीं सूख करता आसतना तांच्याच वाटेन चलता आसतना तांकां तितूंचे प्रयत्न हांवें केला आसा गी. म्हज्या कुटुंबांनी आसच्या युवा जाणांचो फावो तो मोग हांवें केला. ह्या तांकां विराराय हाडल्या. तांकां हांवें बरें करून आयकोवचे प्रयत्न केला गी. तांकां सारकें मार्गदर्शन केलां. वाट चुकता आसतना तितूंचे प्रयत्न हांवें केल्ले आसा गी.
या आमच्या चुकींच्यो उडास काडया पश्चात्तापवया आनी गावया काकुट मोशीकर सोमिया 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 जेजून ताच्या जिवितांत हेरांचो उपकार बावडलो प्रत्येक जावन ताच्याच बापाचो ताणें उपकार बावडलो आमच्या जिवितांत ल्हानपणांतावन आमच्या जिविताच्या आखेर पर्यंत जायतीं जाणां आमची आवय बापय आमच्या मोगाची आमच्या कुटुंबादारां एका न्हय एका वाटेन कश्टांत आसतना आमकां तांणी आदार दिल्लो आसा आर्थीक कुमोग दिल्ली आसा पूण थोड्या संदर्भांनी आमी तांचो उडास विसरन तांचे थंय आमी उदार जावंक सुलवल्ले संदर्भ आसात तांचे थंय आमी उपकारी म्हणून दाखयल्लें ना अनुपकारी जावन साबारपणी तांचो उडास आमी विसरलेलो आसा आनी तांणी दिल्ली ती कुमोक आमी ती स्विकार केल्ली ना या तांकां आमी गणने करूंक ना हे संदर्भ आमी उडासा काडया कलत्या काळजान पश्चात्तापवया आनी गावया काकुट मोशीकर सोमिया 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 देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें आसा वेळ वेळ अमोलीक पूण सबारपोटी आमचो वेळ आमी बऱ्या करण्यांनी तो करची नासतना वेळाचो दुरुपयोग केल्ले संदर्भ आसात आधुनीक माध्यमांचो वायट वापर आमी केल्लो आसा आमकां फावो केल्लीं ती संपर्क माध्यमां सोशल मिडिया ताचो बरो फायदो आमी जोडी नासतना ताचो वायट वापर केल्लो आनी जायतो वेळ आमी ताचेर विपाडलेलो आसा सबारपोटी आमी मोबायलाचे गुलाम जाल्ले आसा जायतो वेळ त्या मोबायलांत वाड करन वेळ विपाडन फावो तो वेळ मागण्याक कुटुंबाच्या संध्यांक दिनासतना आमी एका रितीन मोबायलाचे गुलाम जाल्ले या एडिक्ट जाल्ले आसा कितें तांचो पळय जाय आसलें तें बरें पळय नासतना आमी सबारपोटी वायट पळयल्लें आसा ह्यो आमच्यो चुकी मोती काडया पश्चात्तापवया आनी गावया काकुट मोशीकर सोमिया 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 सबारपोटी आमी आमचो वेळ आमच्या सक्तीन करची नासतना देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर हरगां दिनासतना येरांच्यो खबरो उलोवंक येरांचो मान काडूंक येरां विशांत न्हय जाल्लें सांगूंक आमी वेळ विपाडलेलो आसा ह्या मुखांत्र आमच्या भावा भयणींक आमी दुखयलां तांचें नांव पाड केल्लें आसा हे संदर्भ कलतेपणान उडास काडया पश्चात्तापवया आनी गावया
काकुट मोशिकर सोमिया 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 आमची मलगडी देवान आमकां दिल्लें वर्तें दायज ती प्रायेक पावोन येत आसतना सभारपोटी आमी तांची भुरगीं तांची जतन करच्या बदलाक तांकां पुरपुरलेलें आसा तांची मोगान जतन करच्या बदलाक तांकां कठीण उतरांनी आमी बेजाराई दिल्या तांकां आयकोंक आमी पाटी केलां आनी तांच्या प्रायेकी थोडे पटी आमी गौरव दिनासतना अनुपकारी जाल्ले संदर्भ आसात हे आमच्या मोती काडया देवा लागचे मोगसाणें मागया पश्चात्ताप पावया आनी गावया काकुट मोशिकर सोमिया 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 थोडी मिनटां मौन रावून आमच्याच जिवितांत जाल्लें तें उणें पळोवन देवाक समर्पून दिवया आनी देवाची काकुळट मागया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमचो सोमी सदांच मोगाळ दयाळ कुरपेन बरुल्लो आमच्या संगता तो सदांच आसा आमच्या उणेपणाचेर दिश्ट घालनासतना ताच्या काकुळटीचेर दिश्ट घालूंक तो आमकां उलो दिता तर असल्या सोमयाक परत आमी हर्गां दिवया ताची स्तुती करया आनी गावया जेजू मोगाळा आराधन तुका उबी रावात Jesus, I
हालेलुया हालेलुया सगळ्या काळजात सुमयाची स्तुती करा हालेलुया 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 और का जेसू हालेलुया जेसू आराधन जेसू वंदन जेसू हालेलुया 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 जेसू मोराळा आराधन तुगा जेसू दयाळा आराधन तुगा कृपे सागोरा आराधन तुगा Bosa मोगाच्यानो या पवित्र घडये आम्ही आसाव आमच्या सजिविताचे समर्पण आम्ही करूया आम्ही हरी एकली देवाच्या हातांत भुरगीं जावन आसाव आमचो पवित्र देव आमकां राखता सांबाळता आमचो मोग करता आमची जतन करता आमकां तो आशिर्वादीत करता आमची जिणी नंदन करता आतां आमचे वयर पवित्र केल्लें उदक शेणायत आसतना आमचे दोळे आमी धांपून आमच्या सजिविताचें समर्पण जेजूक करया ताका सांगया सोमिया हांव तुजें बाळ तूं म्हाका सांबाळ म्हज्या बाबार्थांत म्हाका तिरासाण दी म्हजो बाबार्थ सडय सोमिया म्हजें सगळें जिवीत हांव तुका समर्पून दितां म्हजें कुटाम कोणा खातीर हांवें मागता म्हूण बसयलां तांकां ह्या घडी हांव समर्पितां तुजें बाळ हांव तुजें बाळ हें गीत आतां आमी गायत आसतना तुमचेर पवित्र उदक शेणायतलें तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तुझी सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडता खंय तूं वाडता खंय सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या आमचे दोळे आमी धांपया जाता जाल्यार आमचो हात आमच्या काळजाचेर दवरया सोम्यान आमकां दिल्लें हें जिवीत हर एक दिसा ताच्या महिमे खातीर जिवोवंक आमकां आपणे आसा बाबार्थान आमी घट्ट रावूंक तिरासाण सांबाळूंक आमचो देव आमचो आधार म्हणलें समजून हर एक दिसा सोम्याच्या सांगातपणांत रावूंक म्हाका आनी तुमकां आपणे आसा ताचें उतर हर एक दिसा ह्या वाटेन आमकां नवो भरवोसो दिता हांव तुमचे सांगात आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत भिये नाकात हांव सदांच तुमचे सांगात आसा
ही बोरवोशाची उतरां आमच्या जिणये पयणार बोरवोशाची यात्रेक जावंक आमकां आपोवणें आसा. बाबाटान आमची जिणी बोरवोशाची करूंक आज सुमी आमकां आपयता आसतना एक घडीभर आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. आमच्या केंसांत हांव तकलेच्या केंसांत हांव पांयांच्या नाक्षे पर्यंत आमच्या सगळी कूड जेजूच्या हातांत समर्पून दिवया. कितली सोबीत कूड देवान आमकां दिल्या. मोलादीक कशें आमकां ताणें रचलां. इजायाच्या प्रवाद्याच्या ग्रंथांत आमी वाचता तुमी मोलादीक आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें आमकां आकारलां, आमकां आपयलां, आमकां एक मिसांव ताणें दिलां. ताच्या पुताच्या मिसांवांत आमकां वांटो दिला. तर आमचें मोल आमी हर एक दिसा समजून आमच्या जिवितान सदांच देवाक मानवाल्ली जिणी जिवंक समर्पणाची जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आमकांच आमी जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. आमच्या जिवितान कितें उणेपण आसा तें जेजूक समर्पून दिवया. जावंक पुरो आमच्यो वायट संवयो आमची संवयेची पथकां ती सगळीं जेजूक समर्पून दिवया. एक बरी जिणी जिवंक निर्धार करया. सदांच ताका विश्वासी रावंक आमी प्रयत्न करया. आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या हर एका सांद्यांक ह्या घडये जेजूच्या हातान समर्पून दिवया. ताचें बेसांव आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांचेर ते पडोवन दी आनी तस्सो पवित्र देव आमची कुटुंबां भाग्यवंत करून दी. आमी सदांच नितीवंतपणान जिवंक प्रामाणीकपणान जिवंक कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर दीस आनी रात वावर करूंक आमची कुटुंबां मागण्याची मंदिरां करूंक आमकां तो देव समर्पूंक आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या मालगड्या आमच्या कुटुंबांत आसच्या तरणाट्यांक विशेष रितीन आज हांगासर आशिल्ल्या तरणाट्यां खातीर आमी मागया. युवा जाणां खातीर विशेष रितीन मागता आसतना त्या युवा जाणांक देव भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी. तांकां बरो फुडार. आमची जायतीं युवा जाणां बऱ्यो सैरीक्यो आशेवन आसात. मुखल्या दिसांनी तांकां बऱ्यो सैरीक्यो फावो जावन दीत. बरे जिणये सांगातीन तांकां फावो जावन दी म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देव आपुणी फुलोवन दीत म्हूण मागया. आज ह्या पुंतळाक आमकां येवन आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक फावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिवया. जूत देवाची मजत आमी मागया. ह्या पुंतळांत सेवा करच्या बाप अनिला खातीर बाप लियो आनी आदार दिवच्या धर्म भयणी आनी सगळ्या तिरगस कुटुंबा खातीर देवाक आमी समर्पण करया. जायतें बरेंपण ह्या पुंतळांत हांव जावन आसा. सांजूत देवाच्या विनवणेन देवात हांव जायतें बरेंपण हांगासर जावन आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितान जाल्लें तें बरेंपण पेल्या सांगाता वांटून घेवया आनी सदांच सोमयाक मानवाल्ली जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करया. आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गायत आसतना तुमकां तुमच्या तेलान आमी तुमकां मागतले हांव पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी आपोवया. आमी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमची जिणी सुफळ करूंक जेजूचो आदार मागया. पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी पवित्रात्म्या आमचे देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी पवित्रात्म्या आमचे देवोनी दुख आमचे बदलून संतोष हाडूनी
दिंबीगलात मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो भोव अपूर्व असो दीस देवान आयच्या दिसा आमकां फावो केल्लो. सकाळीं तावन येदोळ पर्यंत देवान आमकां राखलां सांबाळलां. ह्या पुंतळाक येवन पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन ताच्या उतरांचो नियाळ आमकां फावो करन बरोवशाचीं कुटुंबां बांदच्याक आपोणें मेळ्ळां. आनी हो सगळो वेळ घंटोभर सोमया सांगात आमी करसिलो. आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दिलें. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालन बरें जिवीत जिवोवच्याक जेजूचो आदार आमी मागलो. सोमयाचो आशिर्वाद घेवन फाटीं परत आमच्या घरा वेत आसतना एक बेसांव कशें हांगातावन आमी वचोंक प्रयत्न करया. ह्या पवित्र तळार येवन आमी पवित्र जाल्या. ताच्या माकणे मुखांतर आमच्या कुडींत ती पवित्राई वाळून आसा. तर हें पवित्रपण सदांच सांबाळूंक हांगातावन फाटीं येत आसतना आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा वाड्यांत एक आशिर्वाद जावच्याक आमी प्रयत्न करया. आमचें जिवीत आमचें उलोवणें आमचें नडतें आमचें सगळें जिवीत सोमयाच्या कुशे प्रमाणे जावन दी. सोमयाचें मन आमचें जावन जियोंक आमच्या कुटुंबांनी बरोवशान जियोंक आमी प्रयत्न करता आसतना ह्या घडये हें समर्पणाचें मागणें हांव म्हणटा आसतना म्हज्या उपरांत हें समर्पणाचें मागणें म्हणून आमचें सगळें तिरगस कुटुंब आमची सगळीं कुटुंबां आमची सगळी दियेसेज जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. म्हज्या उपरांत सांगा
आमचो मोग करच्या आमकां राखच्या आमकां बोगसूंच्या आमकां सलोवच्या आमचेर पातयेवच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुजे मुखार आमी सरपडतांव आमकां तूं पवित्र कर नितळ कर दादोशी कर आमची कुटुंबां पावन कर आमचे जिवीत नंदन कर आमची पिरगस जिवाळ कर आमचो बावार्थ गुंड कर आमचो दुबाव पयस कर जेजू आमच्या इश्ट आनी बाबा तुवें आमच्या जिवा खातीर तुजो जीव अर्पिलोय आमच्या कुटुंबान सोडतोड बोगसाणे माया मोग देव भक्त सडय आमच्या शेजाऱ्यां संगी संबंध सडय आमचे कष्ट पिडा शिडा ना समजणी हगे राग हट्ट मोसोरो उपगोणो आळसाय निवार आमच्या भुरग्यांक युवा जणांक भाऊ भयणींक आवय बापयक वडिलांक शिक्षकींक तुझ्या जतनेन सांबाळ आमच्या विकाराक सर याजकांक धार्मिकांक तुजो संगात लाभय आमचे थंय बरे गुण बरे मोन नितळ काळीज आसा कर आमची कुटुंबां वागेवून जाव पिरगस कुटाम जिवाळ जाव आमची जिणी देखी बरी जाव आमचे सगळे तुका समर्पिताव कोणे मागोक विसरला तांकां तूं पाव वंदन सुमिया प्रणाम दनिया नामान तुका अर्गां तुका सुमियाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया येसुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. सकड आम्ही उभे राहूया.
आमी संकवेच्या या जेवणाचेर आमी आशिर्वाद मागतना प्रत्येक जावन आज हे जवान वदक संघ कुमो केल्या नित्यादर वाड्या घरांनी तशेंच लिओना ग्लेनिशा डिसोजा ताचे खातीर आनी जवान तयार केल्ल्या नित्यादर वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्या घरां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा ह्या पवित्र थळार तुवें आमकां आपोवन हाडले. सांजूदुता देव मारीपाद आमचे तुवें दराळ आशिर्वादा वतले. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिनू आसता. तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता. ह्या भावार्थाच्या देण्यान बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी परत तुजे लागीं परतता. तुवें आमकां दिल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाक तशें आमच्या कुटुंबाक दिल्ल्या युवजनां खातीर परत आमी तुका अर्गां दिता, दिनू आसता. तांकां तुज्या पांयां आमी समर्पण करून मागलें. तांची जिवीत तूं नंदन कर, आशिर्वादीत कर. ह्या वर्त्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सकड कुरपे देण्या खातीर तुका आमी दिनू आसतना आमचे मुखारच्या ह्या जेवणाचे तुजें आशिर्वाद आवत. हे जवान तूं पवित्र कर. हे जवान आज आमकां वदाक सुकुमो केल्ल्या नित्यदर वाड्या घरांचेर लिओना ग्लेनिशा ताचेर हे जवान तयार केल्ल्या नित्यदर वाड्याची गुरकान प्रतिनिधी वाड्या घरांचेर हर एकल्याचे तुजें आशिर्वाद आवत. तुज्या कुरपे बेसांवांनी तांकां बर आनी तसो प्रतिफल तूं तांकां दराळ मापान दी. ह्या जेवणा मारीपाद आमकां भलायकी दी. आमी हर एकल्यानी आमचो भावार्थ जीव दवरून ह्या भावार्था खातीर वावरूंक आनी आमची कुटुंबां बरवशाची केंद्रां करूंक आमकां वावरूंक कुरपा आदार दी. हे जवान आमी सेवूंत आसतना ह्या संवसारांत जवान नासतना वळवळच्या भुरग्यांक सय उडास करता. बऱ्या मनाच्या मनशा मारीपाद तांकांय जेवणाची कुरपा तूं लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. मोगाचेनो हे सगळें भक्तीपण आयच्या दिसा सोलोन मागोवंक आमकां कुमो केल्ल्या बाप अनिल रोशन लोबो तांचो कालजान तावन उपकार बावरता. पयस तावन ते आयल्यात, वेळार आयल्यात, सगळें भक्तीपण सोलोन येयलां. त्या देखून तुमच्या सगळ्यांच्या ताळयांच्या आवाजान पाद्रापाक हांव देव बरें कर म्हणटा. तशेंच आज वजंत्र खेळोन गायना गावन आमकां मागोवंक कुमो केल्या आमचो भाव क्लिफर्ड तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच मोगाचें नांव आयचे मीस आराधन नवें सगळें लायव्ह टेलिकास्ट जालां. दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तशेंच डिवायन वर्ड आमचे TV चॅनल हांगासर आमचे भाव आसात. तांचो उपकार बावरता. तांच्या मालकांकी हांव कालजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या व्हडा संख्यान आयच्या ह्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या ह्या बलिदानां वांटेली जाल्ल्या तुमचो सगळ्यांचो उपकार बावरता. तुमकां परत सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. फाल्यां परत आमी मेळया. सांजूदुता देवाचो नोवेनाचो तिसरो दीस सांगात आमी मागया. देवाची आशिर्वादां फाल्यांय आमी जोन घेवया. आनी प्रत्येक जण फाल्यां सामुहीक काजारांचो संभ्रम 9:30 वरार मिसाचें बलिदान. त्या देखून आमी येवन जोड्या खातीर मागया. ह्या संतोशान आमी भागीदार जावया. समयस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. संतोष व्हावा, उल्हास व्हावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. संतोष व्हावा, उल्हास व्हावा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. देव तुझो मोग करता, देव तुका सोडवून दिता. संतोष बाबा, उल्हास बाबा, स्वर्गात आवन संदेश आयला. मुखार पुत्रा सवे अवकार मोरी आशीर्वादी सांजोचा देवा आम्हा बसो विनंती कर. बगेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देव